Goa Forward Minister Vijay Sardesai said that the Goa Forward Party on its own will now take up the issue of GST on theatre and natak in Goa. He now says that the party will now not wait for the representation from the artist fraternity. The Goa Forward Supremo had earlier said that he is with the artist on this important issue. However, he had stated that he will take up the issue with the government only if the artist approach him with a proper representation. Now he says his party will take it up to safeguard the interest of the cultural heritage. हांवें 2 दीस पयलीं स्टेटमेंट काडिल्लो की तियात्रिस्टांनी आमकां रिप्रेजेंट करचें. I am willing to take this up with the chief minister and then he should take it up with the GST council. आता काल हांव थोडे तियात्रिस्टां बरोबर बशिल्लो. जी इकॉनॉमिक्स ते सांगतात ताजेर अशें दिसता की दर GST लागली जाल्यार तियात्रिस्टांक कांयच उरचें ना. हे फक्त तियात्रिस्टांकूच म्हणून न्ही, हे नाटकांकूय हीच स्थिती जावंक शकता. सो म्हाका आतां अशें दिसता की ते रिप्रेजेंट करूंक कोन्नाका. वी वील टेक अप फॉर देम. वी म्हळ्यार द गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील टेक अप फॉर देम. आय वील रिप्रेजेंट देम एंड आय वील सी टू इट दॅट दीस GST ऑन तियात्र आनी नाटक जे आहा ते वील बी डन अवे विथ. The Fatodda MLA is also of an opinion that the number of staff at the newly commissioned police station at Fatodda should be increased. Vijay says he will take up the issue with CM Parrikar. ना स्टाफ पळय आमी एक नवें पुलीस स्टेशन सुरवात केलां. तुमच्याच पेपरान आमचेर क्रिटिसिजम जाल्लो आहा की कोलवा पुलीस स्टेशन चड जाय आशिल्लें, फातोर्डा कित्याक केलें काय म्हणून. सो हाजे खातीर थोडे मातशे टिडींग प्रॉब्लेम्स म्हणटा ते आसात. ताजें काम चालू आहा. आमी बॅरेक्स वयर करतात, बायलां खातीर चेंजींग रूम्स करतात. थोड्यो गोश्टी ज्यो करूंक जाय त्यो चालू आहा. 1-2 म्हयन्यान जातलें. Increase staff. I will keep pushing Chief Minister to allot more staff and we'll get it done. A reporter Sandeep Tunekar from Fatodda.